पडली अमिता सलगरी, तांकां येवकार दिता, प्रशिक्षक मंगला पाटील तांकां येवकार दिता. पूण तुमी सगळे आयली तुमकां सगळ्यांक हांव धन्यवाद दिता. सूर्या मसाले तुमच्यापैकी काही जणांक खबर आसतले. 1989 सुरवात केली. माझी आई आसा हांगा. बाबान सुरवात केली फोंड्यां. मागीर आमगेली स्वताच्यो पयलीं काही वर्सां सेल्स आशिल्लो आनी आमीच सेल्स करताले. मागीर इल्लो इल्लो करून धंदो एक्सपांड जालो. आमचे सेल्स आसा, आमी डिस्ट्रिब्यूट करता ऑल ओवर गोवा. आनी मसाले कित्याक स्टार्ट केले हे बाबांची कल्पना आशिल्ली. पण ताज्यान मागीर आनी कितें गोश्टी एड जाल्यो सांगता. मी अजून काणप मशिनान मसालो करता. खूब जाणांन अजून आमी अशें करता म्हणून खबर ना. आमी फुल्ली काणप मशिनान मसालो करता. इवन आमचें प्रोडक्शन व्हडल्या स्केलीर आसा जाल्यारय आमी अजून काणप मशिनानूच मसालो करता. आनी बेस्ट आनी चॉयसेस्ट इंग्रेडियंट्स यूज करता. बेस्ट क्वॉलिटी फॉर द प्रायस, जी मॅक्झिमम वॅल्यू पॉसिबल आसा ते इंग्रेडियंट्स आमी यूज करता. आणि ते सोडून टेस्ट रिटेन्शना खातीर जे कितें ट्रेडिशनल गोश्टी आसा, फॉर एग्जांपल ऑयल बेस्ड कुकींग, ते सावथ इंडियन मसाल्यान दिसता. ड्राय कुकींग नॉर्थ इंडियन मसाल्यान तितलें नाशिल्लें पूण आतां प्रॉमिनंट आसा. पूण आमी आजून आमचे जे कितें ट्रेडिशनल वॅल्यूज आशिल्ले ते मॉडर्न सेटिंगान कशें बसोवपाचे ते बसोवन आमी आजून मॅन्युफॅक्चर करता. सो ऑलमोस्ट आनी ग्रावंडनट ऑयल यूज करता, म्हणजे सुगंधी खंयचेच ऑयल यूज करना. सो काही आमगेले क्वॉलिटी बेस्ड पयलींच्यान प्रिंसिपल आसा अजून, आनी तीच आमकां म्हळ्यार मार्केटान तो गॅप आशिल्लो. बाबान ती गोश्ट चालू केली आनी आतां आमी त्याच वॅल्यूचेर आमी फुडें सुरू केल्यात. 2 मसाले ह्या वर्सांनी इंट्रोड्यूस केल्यात. बरें दिसता. तुमचं टेस्ट सगळ्यात आवडतं. कशी मेथी घालपाची ती स्वतः वाचून दाखयताली माय म्हजी. हळद कितली वचपाक जाय, करपूंक जायना, हे सगळे सासवत अशी कशी फुटफुटली. ही बारीक साण आसा ही अर्धमाच्या आजेची आसा आणि आज तेणी आमकां दिसता 30 वर्सां काय करूं ना. पयलीं स्मॉल स्केल आशिल्लो तेन्ना 30 किलो 40 पर्यंत तिणें केलो. पूण आतां 200 आनी 400 किलो आमी करता. म्हणून हो जो लोणच्या मसाला तुमी यूज करतली तो केन्नाच पाडले आमी ऑलरेडी यूज करता. पण हे सगळे श्रेय तिकाच होता. तिने हे सांगते म्हणजे सगळे स्त्रियाचे गरम आणि त्या हॉटेलामध्ये कसे वर्तमान माझ्या बाबांनी केले. पण गरम मसाला तर आमचा स्पेशल असा. 1 वर्षभर कसंच फुकट बसलं. एक म्हणजे कांदा आणि दुसरे भाज्या. कसली वस्तू टिकतले जाल्यार ते एक पर्टिक्युलर टेम्परेचरार घासपाक जाय. कमीत कमी तेल वापरपाक जाय जाल्यारूच ते टिकता. तेल सुद्धा जर जास्त प्रमाणात वापरले जाल्यार तो मसाला फुकट होता. आमच्या पूर्वजांनी विचार केलो की ह्या अशी तरेचो सगळ्या वखदी गुणधर्माच्या जिन्नस आशिल्ल्या ताजो आस्पाव आमी लोणच्याक केलो. आनी ते लोणचें जर आमी घेतलें जाल्यार सायलेंटली इनडायरेक्टली आमचें आरोग्य बरें उरतलें. म्हणून ताणें लोणच्याक आमच्या आहारान आमच्या ताटान म्हत्व दिलें. ओके. आनी सांगता तशें लोणची खंयचीय लोणची आसली जाल्यार तातूंत मेथी आसताच, तातूंत सांसव आसता, मोहरी तेल इतलें भोगती आसता. मागीर मिरसांग तुमकां सांगली, हळद सांगली आनी हींग हेच आसता. म्हणटकीर अशे तरेची लोणची. आनी लोणची म्हणटा ती म्हाका अशी दिसतली लोणची म्हणलेंच की जिबेचेर उरता. मला तर असं वाटतं की असं म्हणावं जसं प्रियकर प्रेयसीला पाहून असा होतो ना, तशी जिबेची आणि या लोणच्याचं प्रियकर आणि प्रेयसी लोणची म्हणटा पळय की जाता ते हा तोंडाक उदक येयलें अशें सगळे म्हणटात. सो घनिष्ठ संबंध आहे या लोणच्याचा आपल्या जिबेशी. त्याला कारण परत तेच, कारण त्याच्यामध्ये औषध आहे. ओके. सो अशी ही लोणची. आणि आपण भाजीसारखं चिकनासारखं एवढं लोणचं खात नाही. आपल्या यांनी सांगितलं नाही पूर्वजांनी उडं खा म्हणून. सो थोडंच खायचं असतं नुसतं. आणि तुम्हाला मी सांगते माझा अनुभव, म्हाका ती मातशी सगळ्या गजालीची वीट सोडली दिसता. म्हणजे दुर्गुण अशें म्हाका मातशें येते चड.
सो तेन्ना नुस्तें कितें मातशें म्हाका आवडटा तें आसा कितें आसा ताजी फीश करी केला गोवाक आवडटा केला म्हजो अनुभव हा तुमी करून पळयात फक्त लोणच्याचे खडान पोट घालपाचें आनी ती फीश करी मातशें अशेंच करपाचें कितलें टेस्टी लागता ना तो सगळें वत ताजें सगळें तें जें कितें वास आनी हिवडाण आनी हें मुद्दम करून पळया आयचे आज करून पळया आनी पर्टिक्युलरली ना बिमलाचो लोणचो आसता ना एक बिमलाची अशी आडवी ती स्लायड तेच्यात घाला तुम्ही पळयात तुमकां इतले यू फॉल इन लव विथ इट आय एम फॉल इन लव आमी म्हटल्यार आंबल्यो ताका आमच्या गोंयचे भाशेन कोण कोण करतात बरयतात तेचे तूं करता नायस व्हेरी गुड तर हाका बी खूब बरें लागता ते प्रोसिजर आसा तर आनी मातशें किटकिटीचें काम ओके फर्स्ट ऑफ ऑल हाकाय बी ती पळय सांगला बरोबर करेलाची ती करूं जाय तोरां देठा सकल काडपाक जाय देठ आसतना आज काडली आजच करपाक जाय एक दीस सुद्दां ताका मोव जाय हे प्रोफेशनल आसा तूं विकती घेता आतां करी नाका जाय ओके तुमकां मदीं अशें आंबाडे आसता पळय तन्ने आंबाडे आतां सकाळी करून काडला तन्ने आंबाडे ताचे कितलें सुद्दां लोणचें जाता आंबाडे काडप कुसप ताची बारीक बारीक करप सारकी बारीक करप अशी इतली बारीक काय तें इजी जालें अशें एक मिरसांगे पिठोडे एक हळदीचे पिठोडे एक उडे एक मिरसांग उडे आनी कशें लागता म्हणजे हें जावचें पयलीं आमकां बारीक केलें जेवणाचें खूब आसता निसर्गाचें आंबाडे म्हूण सुद्दां आनी आमगे दोनूय तरेचे आसा ते बडे भायले आनी ते बोड्याचे कांय जायना सो अशें तशें खूब आसा करमंदा पळय निसर्गान दिल्या ताजेय तशेंच करमंदा उकडून बी ते पळय उकडनासतना ती पेटीत करून सुद्दां मिठाची आतां लास्ट म्हणजे हांव ताका आतां मनस्विनी पापडी रावल्या चल चल जालें ओके देठाची तर काडली आनी पुसली कपड्यांनी ओके हे करप ना उदक लावप ना आनी तो देठ आसा पळय तो दवरपाचो उडोवपाचो ना सिक्रेट ऑफ द सक्सेसफूल लोणचें म्हाका दिसना म्हाका तरी केन्ना आयकूंक ना देठ सुद्दां ताका नासता म्हणजे मागीर कितें करपाचें ताका काट घालपाचें बी दवरपाची आनी एक टब घेवपाचो म्हणजे असो प्लास्टिकाचो असो उबड टब तातूंत बी मांडपाक जाय खूब करतलो कळ्ळें पोंदाक मीठ घालप आनी मागीर ही जी तुवें कात काडली तातूंत भितर मीठ भरप त्या आंबलेन आनी हे पळय तुवें मीठ आतां त्या टबान घाला ताजे वरती दवरप सगळें मांडप सगळें मीठ भरिल्लें मागीर परत दुसरो मिठाचो थर तो खूब करतलो जालें परत ते आंबल्यो मिठान भरिल्ल्यो परत तिसरो थर अशें करून तुका जितले तुवें हाडल्या तितले तुवें करपाचें ओके ताजे नंतर हो जो टब आसा ताका ताजेर वजन दवरप म्हणजे त्या आंब्याचेर वजन दवरप कितें रगडो हें तें म्हणजे आनी ताका वयर मीठ दुपट्टा बांदप असो घट्ट म्हणजे कितें मुयो बियो वच्ची न्ही म्हणजे आतां येदोळ टबाक बरोबर 4 दिसांनी उगडपाचें 4 दिसांनी उगडलें की ताका बरो खळ येता भितर सामको मागीर तुवें तें कितें करपाच्यो ते आंबले काडून दिवपाचे कुशीक तातले बियो काडपाच्यो आनी हो जो खळ आसा पळय तो शिजोवपाचो कधी सांगू आनी तो निवळपाचो ओके मागीर कितें करपाचें तुवें तयारी करपाची तातूंत भरतात आनी भाजयेन तूं तेल तापोवपाचें तातूंत पयलीं तुवें मिरसांगाचो आनी हळदीचो पिठो उन्नावपाचो कितें करपाचो म्हणा गुड मागीर त्या तेलान तूं कितें घालपाचें सांगा मेथी मिरयां हींग आनी सासू आसा पळय ती लास्ट ती तुवें तळून घेवपाची मंद गॅसीचेर थंड तकलेन ओके गॅसी थंड आनी तकली थंड ते केलें मागीर कितें करप तातूंत उन्हाळिल्लें मिरसांगेचो आनी हळदीचो पिठो मिक्स करपाचो आनी ताज्यो अश्यो 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 रोळी करपाच्यो ओडू सांगपाचें अशें आमी अशें धरून आनी मागीर तातले ती बी काडपाची आनी त्या आंबल्यान तो भरपाचो कळ्ळें न्ही आंबल्यान भरपाचो मागीर कितें करपाचें हो जो पळय तुवें हें केला आसा खतखताय तो ताजो थंड जाला आनी तेलय तापोवन थंड जाला आतां तुजें रेडी जालें तूं आतां भरणेन बांदता जाल्यार पयलीं तुवें इल्लेशें मीठ घालप पोटान मागीर इल्लेशें तापोवन निवळिल्लें तेल घालप
आणि ती एक तुयप्यात भरल्या व्हंकलबाय आमची आमली ती मांडपाची कळ्ळें सारकें. आणि वदळ सांगलो पळय तुमकां हांवें की लास्टाक तातूंत तेल घालपाचें इतलें बुडपाक जाय एंड ऑल्सो हो जो न्हिवोन दवरला खड तो घालपाचो आनी सामकी बुडपाक जाय इतलें सामकें नाका तोंडाक वर घालप पाणी तशें बरोवपाक जाय. अशी केल्ली आमली बरी ताका कपडो घालून वयर धाकटी घालपाक जाय. फ्रिजान केन्ना दवरूं नाका. कांय पथ्य आसा तुमी काडटा आसतना आमली हात बुरशे नुस्त्याचे ओले हात सुके जाय. लाकडी चमचे घेवन काडपाक जाय. आमची जाणटी लाकडां काडटाली ताका इल्ली जर ताची बाग जाली कितें पडटा कितें वाटच पळयता तेजे वाडवडच्याची कशी वाट लावली. सो ह्यो सगळ्यो काळजी घेवन एट अ टायम एकूच आमली काडून ताची बरे बारीक सुरकेन कुडकी घेवन त्या प्रत्येक कुडक्याचेर तो मेत घालून जाय तितलेच म्हणपाची एक आमली एकल्या ताका इतलो घातलो. ह्यो सगळ्यो काळजी घेया बारीक बारीक टिप्स उशीर जाता म्हणून सांगता आय कॅन टॉक एंड टॉक एंड टॉक. तुमकां मागीर म्हजो नंबर दिता की म्हाका तुमी बऱ्या तुका कितेंय जर डिफिकल्टी आयली कितेंय जाय जाल्यार आय एम ऑलवेज देयर फॉर यू एज अ रुची कविता समिती. थँक यू सो मच. गॉड ब्लेस. थँक्यू अमिताबाई. कशी शिंपपाची कशें धुवपाचे ही ओली हळद जी आसा ती ओली हळद घेऊन पाण्यात एक अर्धा तास तरी भिजवत ठेवायची. त्याच्यावर माती असते ती माती सगळी धुवून स्वच्छ करायची हळद आणि त्याच्यावरची साल ती हलके काढून घ्यायची. जोरात काढायची हलके कशी काढली एकदा सगळी प्रोसेस मी सांगते. हा मग ते आता एक सांगायचं मसाला आपण वाटला हे दह्यातला लोणचं तयार झाली याचा आपण मसाला वाटला वाटून बाजूला ठेवला. या मिरच्या पुसून घेतल्या मिरच्या पुसून त्याचे तुकडे केले. मग काय प्रोसिजर ना सरळ नाही म्हणजे गोल नाही करायचं तिरके करायचे म्हणजे त्याच्यात सगळं मीठ किंवा मसाला जो असतो ना तो चांगला होतो. आता ते मिरच्यांचे तुकडे केले मग ते तेलावर परतून घ्यायचे. जरा जास्त जरासं तेल घालायचं अगदी थोडं नाही. म्हणजे ते पूर्ण काय म्हणतात तसं त्या तळल्या गेल्या पाहिजे पण खूपही नाही जराशा म्हणजे मऊ होईपर्यंत. मग झालं मग त्याच्यात तो हा मसाला घालायचा. हा मसाला घालायचा हा त्यांनी वाटलेला मसाला म्हणजे तुम्हाला सांगितलं ना मिरी मोहरी ते तो हा त्यांनी वाटलेला मसाला तो घालायचा. त्याच्यानंतर मग दही घालायचं. दही मग झालं मीठ घालायचं हवं तसं मीठ घालायचं. आता पुढचं लोणचं कोणतं दाखवत आहे हो हळद चांगली बघून आणायची ताजी घट्ट आणि पाण्यात ती पण भिजवायची कारण त्याला ते खायचं असतं त्याच्यात मध्ये जातो आणि ती रेती म्हणजे याच्यात लोणच्यात पिळू शकते म्हणून ती भिजवून ठेवायची चांगली धुवायची आणि त्याच्यावरची हळूवारपणे साल काढून घ्यायची. जशी तुम्ही हळदीची काढता ना तशीच गाजराची काढायची हळूवारपणे काढली की त्याचे आता गाजराचे मोठा असेल तर 4 भाग करायचे आणि त्याच्या पातळ स्लाइस करायचे. पातळ घ्यायचा तो कडक असतो तो काही म्हणजे मऊ लगेच होत नाही. आणि त्याच्यानंतर त्याला मीठ आणि ह्या मिरच्या अशाच तळायच्या ह्या हे करून आणि त्याच्याकडे मिरच्या कापून जशा याला तळून घेतल्या हवे तशा याला पण तळून घेतल्या आणि त्याच्यातल्या थोड्याशा मी मिक्सरला लावून घातल्या तिखटपणा येण्यासाठी आणि थोडे तुकडे असेच ठेवले आणि हा मसाला घालायचा मीठ घालायचं तुमच्या आवडीप्रमाणे पण एकदम कमी पण मीठ घालू नका ते चांगलं लागणार नाही. आणि त्याच्यानंतर ही गार केलेली फोडणी नेहमी गार करूनच घालायची. फक्त मोहरी आहे आणि
हिंग त्या मसाल्यात असतो. हो, मसाल्यात आहे. हिंग, मेथी, हळद, मोहरी. ही त्याच्यात आहे. हे झालं याचं. आता हे हळदीच्या लोणच्यात ओल्या हळदीचं दाखवतोय. हे आता आपण सूर्या मसाल्याचं करणार आणि हे घरगुती यायचं दाखवतो. आम्ही मसाला म्हणजे अगोदर केला, नाहीतर मी इथं जाणार होते सगळं करायला. वेळ नसता कुठला आपल्याला. नाही, तुम्ही आहे ना सूर्या मसाला. हा, म्हणजे ते मी एकच केलं. आता हे वेगळं वेगळं लागतात. आई लोणच्या मसाल्याबद्दल सांगू शकेल? या ना. आम्ही मसाल्यासाठी स्पेशल मिरची वेगळी आणली जाते, कारण नॉर्मल जी मिरची पावडर असते ती त्याला वापरत नाही. परत त्याची साईज पण वेगळी आहे आमच्या लोणच्याच्या मसाल्याच्या मिरचीची. एकदम फाईन नाही, जरा जाडसर ठेवतो, कारण हे माझ्या सासूबाईंचंच सांगणं होतं. लोणचे मसाला म्हणून ज्यावेळी आपण खाणार त्यावेळी त्यातली मिरची अगदी फाईन होऊन जिभेला चटके बसता कामा नये, जराशी ती मोठी असली पाहिजे. तीच पद्धत अजूनही आम्ही फॅक्टरीत मोठ्या प्रमाणात 50-100 किलो काढतो वेगळी जाळी वापरून, आणि तशी मिरची काढतो चांगल्या क्वालिटीची, चांगल्या रंगाची. आणि ही जी मोहरी आम्ही घालतो ती आम्ही मशीन मध्ये भाजली जाते, पण अजिबात तेल वापरत नाही. गॅस पण मीडियम ठेवतो आणि व्यवस्थित बरोबर पांढरी झाली की गॅस बंद करतो आणि त्या प्रमाणातली मोहरी काढतो. आणि मोहरीची डाळ इतके दिवस आम्हीच करायचो फॅक्टरी, पण ती सगळी युनिफॉर्म होत नाही, त्यामुळे आम्ही आता बाहेरून आणतो. आणि ती डाळ सुद्धा जरा उन्हाळ्याचे दिवस असले तर ती उन्हात घालून जरा गरम करतो मोहरीची डाळ, कारण त्याच्या मसाल्यात मोहरीची डाळ आहे, हिंग पावडर आहे, आणि हिंग आम्ही स्पेशल शंकरछाप वापरतो. कुठलाही खडा वापरत नाही. आमचा लोणचा म्हणजे शंकरछाप हा एक खूप चांगला ब्रँड आहे आणि तो हे टिकवतो. लोणचं टिकवण्याचं काम शंकरछाप करतो, ते वापरतो. आणि हळद आपण पावडर नाही वापरत, आम्ही हळद व्यवस्थित तेलामध्ये तळली जाते. प्रत्येक हळद एवढी छोटी आहे ती एवढी मोठी होते, हलकी होते त्याच वेळी आम्ही तेलातून काढतो. तेल सगळं ऍब्झॉर्ब झालं की मग तिची पावडर करतो. आमच्या लोणच्याच्या मसाल्यात डायरेक्ट कुठलंच पावडरही नाहीये. युनिफॉर्म काढलेली मिरची पावडर, हळद भाजलेली, ती पण खमंग भाजलेली, म्हणजे मी तुम्हाला 4 सॅम्पल आणली तर चालली असते असं मला आज वाटलं. आणि मोहरी अशी की ती व्यवस्थित भाजली, मोठा गॅस केला म्हणजे तो स्मेल साधारण फॅक्टरी सगळीकडे येतो मोहरी भाजलेला. आणि हिंगही तसा, फक्त हिंग आम्ही तेलात काढतो. त्या हिंगा तुम्ही बघितलेला असेल, शंकरछाप हिंग काळ्या रंगाचा असतो. ज्यावेळी आम्ही तेलात तळतो त्यावेळी तो पांढरा आणि जाड होतो आणि असं हाताने पावडर होतो. आणि हे सगळं मिश्रण मिरची सोडून आम्ही ते ह्याच्यावर मिक्स करतो बारीक करून. आणि मग शेवटी मिक्सर असतो, त्या मिक्सर मध्ये सगळं घालून आम्ही शेंगा तेल वापरतो. आम्ही कुठचंही वाईट तेल वापरत नाही, त्यामुळे आमचा लोणच्याचा मसाला आमच्याकडे असतो तो तरी 1 वर्ष काही फुकट जात नाही. त्यामुळे ते युनिफॉर्मली सगळं भाजल्यामुळे सगळे खमंग. मसाल्यांचं सगळ्यांचं तसंच आहे, त्यांना एक पर्टिक्युलर टेम्परेचरला तळले पाहिजे. तुम्ही लवंग सुद्धा बघा, तेलात लवंग घातली की ती फुलली पाहिजे, नाहीतर घातली तेलात काढली तेलातून असं होऊ शकत नाही. नमस्कार, मी वर्धमान सूर्या मसाला. आम्ही इथे आज छान कार्यक्रम केला, खूप छान प्रतिसाद मिळाला. लोकांना विविध प्रकारचे पारंपरिक लोणची याबद्दल
बऱ्याच लोकांनी रिसोर्स पर्सननी येऊन माहिती दिली. खूप छान कार्यक्रम झाला. मला असं वाटतं की याच्यामुळे काही पारंपरिक लोणची आजच्या धकाधुकीच्या जीवनात कशी होऊ शकतात आणि काही रेडी मिक्सेस वापरून किती छानपैकी होऊ शकतात, ह्या नक्कीच टेकअवे असेल या कार्यक्रमाचा. खूप छान, खूप सुंदर. नमस्कार, माझे नाव मंगला नारायण पाटील. हांव वळवयच्यान आयला. हांगासर गोमंतक तनिष्क मास्टर प्लॅनान एक लोणच्याचो एक कार्यक्रम की लोणची शिकोवपाची किंवा लोणच्या बद्दलची माहिती दिवपाची हो एक कार्यक्रम आयोजीत केला खास महिलां खातीर. आणि ह्या कार्यक्रमात म्हाका हांगासर येवन तांकां त्या लोणची करून दाखोवपाची आणि त्याच्या बद्दल जी माहिती दिवपाची आसा ती दिवपाक तांकां मेळ्ळी. आणि माझ्या मैत्रिणींनी ह्या सगळ्यांनी खुशयेन सगळ्यांनी तो आनंद हांगासर लुटलो. आणि त्या बद्दल म्हाका हांगासर हे व्यासपीठ उपलब्ध करून दिल्या बद्दल हांव सगळ्यांचे टिमीचे आभार मानता. माझे नाव स्नेहा सुदेश नायक, हांव सांकवाळच्यान येयला. आनी गोमंतक न्ही वर्साच्या वर्सा हो बायलां खातीर एक प्रोग्राम दवरता. नवे नवे आमकां कितें शिकोवपा मेळटा. आनी लास्ट इयर तेंच्यांनी आमकां मोदक क्लासीस दाखयल्ले आनी आतां हे लोणचे आनी लोणचेचे क्लासी आमी बऱ्यो शिकले. आनी तितून तेंच्यांनी ह्या फाटी सुर्या मसाला तेंकां आपयले टिमीक. आनी आतां आमी कामाक वयता, आमकां टायम मेळना, पूण लोणचें आमकां खावपाचें आसता होममेड. सो तेंचो मसालो घालून आमी एनी टायम आमी झटपट लोणचें करपाक शकता. सो सुर्या मसाल्याची टीम येयली, तेंच्यांनी आमकां मसाल्याचे ट्रायल पॅक दिल्या, सगळे यूज करून पळोवपाचे. आनी तेंचे आमी धन्यवाद करता. आनी गोमंतकाचे तनिष्काचे हेतू क्लासी खातीर आमी खूब हे करता. बरें, थँक्यू. Hi, my name is Adeline and I'm the chairperson of Cluster Level Federation of Saksham from Tiswari block. Today's program was very intellectual. We met a lot of entrepreneurs, you can say, of Surya Masala and other dignitaries as well. It is a nice concept that they have taken, Gomantak has taken for the woman, because looking at these entrepreneurs, we ourselves also would like to start something with pickle. So it's nice, and I encourage all our women to take it seriously and start a livelihood, because it is the era of entrepreneurs. And I think today's session was very nice. Yes, thank you to Surya Masalas that they have also gifted us with lovely box of masalas, and it's a wonderful session, and I hope to see more such sessions for the women. It's very encouraging. Thank you very much. हांव मिसेस राधा वाघ. म्हाका मुद्दम तनिष्कांचे क्लासीस लोणच्याचे क्लासीस आसा म्हणून कळ्ळे, म्हणून हांव मुद्दम हांगा येवन पळोवपाक आयले कशे तरेन जाता घेतात काय म्हणून हे. पूण हांगा इतले तिकन अनुभव आयलो आमकां लोणच्याचोय आयलो, आनी सगळे मनशा कणकणीन आमकां सगळे हांगा मनस्वीन जे आमकां प्रोत्साहन दिले सगळे हे करपा बायलां खातीर जे अशे कार्यक्रम अशे तुमी करीत रावचे आनी आमचो सपोर्ट तुमकां सदांच आसतलो अशें हांव तुमकां सगळ्यांक सांगता. आनी तुमचें देव बरें करूं.